report asthana department kityak went ahead. No, don't divert. I'm asking you. No, I'm not diverting. Just listen to me. Yeah, you Listen. specifically asked. Okay. IRS only. Don't divert. No, I'm not diverting. Listen to my answer. Yeah. Mantri got an answer now. This is a fraud of 4 crores rupees. The first issue is about water transport projects. आता Speaker sir, गोयची first solar electric hybrid ferry ही procure केली for approximately 4 कोटी रुपया, 3 crore 97 to be very precise. In the month of October 2022 हेजे inauguration जाल्ले. आनीक ही boat, ही ferry boat जेन्ना एक note move केल्लो, I have the note moved by one Mr. Prasanna Karthik, OSD to then Chief Minister Manohar Parrikar. And based on this note, की AG feasibility is study करून मुखार check करून. तेज नंतर Speaker sir, Captain of Ports हेने नोटाचेर noting आहा की he warned that हे पळे solar ferries they are uneconomical, impractical for the Goa's rivers. तेज नंतर Speaker sir, Captain of Ports सांगलेले की जी solar ferry आहा, it was unsuitable for Goa's river conditions. Port stated technical and cost issues too. Other Speaker sir, red flag was there from the department. After red flag, Speaker sir, still you all tried to put this ferry boat into operation. 3 mahine it was into operation. Anik jenna it was into operation, user was low. Ada त्या 3 वर्साक ही फेरी बोट हाडली. कोण केरळाचो कोणाचो कुंपार आशिल्लो तो म्हाका खबर ना. त्या वेळार Speaker sir 3 वर्सां it was left to rot. Rodents damaged the internal wiring. There was no maintenance. Charging infrastructure was inadequate. And Speaker sir, Captain of Ports and मुखार नोटाचेर कितें बरयल्लें की सोलर फेरी पळय हाय ही गोंय चलपा ना म्हणून. आनी he suggested to depute an officer to Kerala. आता त्या वेळार केरळा प्रश्न विचार अरे कंटिन्युएशन सांगतात. सुदीन बाब मंत्री आशिल्लो आणि सुदीन बाब जेन्ना गेलो केरळा R&D स्टाफा घेऊन कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा घेऊन त्याने एक रिपोर्ट दिलो. तो रिपोर्ट वाचता सोलर बोट फॉर वॉटर हॅव्हिंग हायर करंट्स अँड टर्ब्युलन्स नीड्स टू बी स्टडीड बाय एक्सपर्ट्स. Number 1. Number 2, take the guidance of other departments before finalizing any technical specification. आता सुदीन बाब सारको म्हाका दिसता एक्सपर्ट, सगळ्यान एक्सपर्ट हा तो उदका इद्रेशी सारको एक्सपर्ट. हुई सुकती हा, हुई मूर्ती जाता, कितें जाता तर सगळे ते खबर हा. तू प्रश्न विचार. प्रश्न म्हगेलो स्पीकर प्रश्न गुणायता तू. Despite warnings, advices to check the economical viability, suitability of the solar ferry boat, what made the government to procure this solar ferry, and where was the department and the agencies who were on board for guidance and assistance? कित्याक जेन्ना डिपार्टमेंटान सांगलें ही चलपा ना गोंयांत जाल्यार why did the department go ahead and purchase it? Opposition leader तुका पळय प्रश्न जालो हो पयलो सप्लिमेंट. स्पीकर सर, this solar electric boat, hybrid boat म्हणटा ती आमी परचेज केल्ली एट द ताजो सगळो कॉस्ट आसा 3 crores 97 lakhs 95,000. इफ जेन्ना आमी कमिशन केली किंवा ती रुटाचेर चलोवपाक पडली, तुमी म्हाका दुसरे एक क्वेश्चनाक विचारले आसा वाय ऑल दीज अदर फेरीज आर नॉट ऑडिटेड थ्रू IRS. No, don't divert. I'm asking you. No, I'm not diverting. Just listen to me. Yeah, you specifically asked. Okay. IRS हाचे ऑडिट बाकीच्या कशें करपाक घेनात. ही आमी स्पेसिफिकली पॅसेंजर बोट आसा आणि ताका खूबशे स्टँडर्ड्स आसात म्हणून आमी ती IRS कडच्यान करून घेतली. इट वॉज ऑडिटेड बाय IRS ओनली. Don't divert. No, I'm not diverting. Listen to my answer. Yeah. As you said, ही बोट आमकां फिजिबल जायना. त्या बोटीन भितर एखाद वेळ तूं सांगता तशें what I get the information, जनरेटर आसतलो ताचो, इलेक्ट्रिक मोटर आसतलो, बॅटरीज आसतलो, ते म्हाका दिसता it was inadequate specifications and hence
ताका परत परत प्रॉब्लम्स येताले. वॉट यू सेइंग इज करेक्ट. डोंट इंटरप्ट मी. हांव सांगता न्ही तुका कितें केलें तें. When we found, we tried operating this boat on for passengers on various routes. But त्या रुट्साचेर आमी परत एक फावटी ती रिपेर करूनय चलोवपाचे प्रयत्न केले. पॅसेंजरय मेळ्ळे ना आमकां. पूण जेन्ना ती बोट ज्या जाग्याचेर आमकां ऑपरेशनाक वचना, आमी 3 म्हयने ती बोट चलोवनय पळयली, ताचे बरोबर पॅसेंजर्सय जायनाशिल्ले. तूं सांगता तशें ती बोटीचे कितें प्रॉब्लम्स आसतले पयलीं म्हाका खबर ना की ते हें दिल्लें तें. बिकॉज वेन आय वॉज अ मिनिस्टर दिस Inaugurated. You inaugurated it in October I inaugurated 2022. it आणि त्या बोटीचें नाव आमी दवरलें सेंट पेद्रू. आणि ह्या हाजेर ती बोट ऑपरेट जाताली. आता गेले 3 वर्सां त्या बोटीचे परत एक फावटी आमी कोणाक टेंडर काडले, पण नोबडी वॉज ऑप्टिंग फॉर टू टेक दीस. आमी पॅसेंजर ऑपरेट करपा खातीर आतां नवो टेंडर काडलो आणि त्या नव्या टेंडरान भितर आमकां मंथली 1.70 lakhs अर्निंग जावपा सारखे आमकां परत एक फावटी कोट आयिल्लो आसा. अँड वी वील पुट टू यूज दीस बोट. म्हणजे आमी जाणा की ह्या 2-3 वर्सां ती बोट वापरावी ना उरली. साधारण प्रश्न आशिल्लो जेन्ना डिपार्टमेंट हेड गिवन कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स हेड गिवन वॉर्निंग्स एडवायजीस ही फिजिबिलिटी जावपा ना म्हणून, इकॉनॉमिक वायबिलिटी हेजी ना म्हणून, सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ सोलर फॅक्टरी इन गोवन वॉटर्स ना म्हणून. सुदीन बाब केरला गेला रिपोर्ट दिला क्लियर. व्हाय डिड द डिपार्टमेंट गो हेड अँड परचेस इट? You don't tell me what is done later. So this, because I charge that this solar ferry mission was a total mission commission. This is my charge. Minister cannot answer why it was bought. He inaugurated it. It was bought by his predecessor, whatever. But report astana department kityak went ahead to get this particular boat. Jenna Sotran Kartik मुळे तेणे घातलो नोट. तेजेर कॅप्टन ऑफ पोर्ट क्लियर आसा की ही गोंय चलपा ना म्हणून. कोणा हुशाल करपाक ही गेल्ली बोट. मंत्री कोणा आन्सर ना. दिस इज अ फ्रॉड ऑफ 4 crores rupees.